भाजपाचे नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल 24 आणि 25 सप्टेंबराक केरळा कॅलिकट हांगासर जावपाचे आसा। दीनदयाळ उपाध्याय हांच्या जन्मशताब्दी वर्सा निमतान देशभरा भितर भाजपा वेगवेगळे उपक्रम राबयतले, अशी माहिती दक्षिण गोयचे खासदार नरेंद्र सावयकर हांणी दिल्या। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान संजय मुनाली। नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल ही 24 आणि 25 सप्टेंबराक कॅलिकट हांगा जावपाची आसा केरळा। भारतीय जनसंघाचे आणि तेजे उपरांतच्या भारतीय जनता पार्टीचे जे मेंटर गायड फिलॉसॉफर श्री दीनदयाळ उपाध्याय यांची पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून 1967 कॅलिकट हांगासर निवड जाली अधिवेशनात आणि तेजे उपरांत कांय म्हयन्या भितर तांकां एक्सिडेंटल मरण आयलें। त्यांची बर्थ सेंटेनरी इयर हे 2016-2017 ह्या वर्सा सेलिब्रेट करपाचे भारतीय जनता पार्टीन ठरयल्लें आसा। आनीक ह्या जन्मशताब्दी वर्षाच्या निमतान देशभरा भितर भारतीय जनता पार्टी म्हणून आणि आमचे केंद्रातले सरकार आसत, भारतीय जनता पार्टीची हेर राज्यांत आशिल्ली आमची सरकारां आसत, ह्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळे उपक्रम हे समाजा भितर सगळ्या कडांनी चलोवपाचे सरकारान आणि पक्षानूय ठरयल्ले आसात।